आम्ही आज पणजे शहरात कदंबा कामगार आज जमल्यात। आम्ही आज रॅली काढतात, मोर्चा काढतात पणजेभर, कारण आम्ही खूपशा फावटी सरकाराक आमच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलेल्या भाशेन बाब आमचो चंद्रकांत चोरणकार प्रेसिडेंट ताणें सांगलेल्या भाशेन खूप फावटी आम्ही डॉक्टर प्रमोद सावंताक मेळ्ळ्यात आनी खूप फावटी आम्ही आमच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कदंबा केटीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आणि त्याच बरोबर मॅनेजिंग डायरेक्टर चेअरमॅन बाब उल्हास तुयेंकार MLA तांकां मेळोवन आम्ही सगळे आमचे प्रॉब्लेम्स तांकां सांगल्यात। पण आयज मेरेन एक किस्कूट आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना जाला ना, एकूय आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना। 34 महिन्याचे एरियर्स 1 जानेवारी 2016 31 ऑक्टोबर 2018 हाच्या मध्ये 600 वयर कामगार रिटायर झाले। त्या कामगार आयज खोल्यार मीठ घालून रावतात की आमकां एरियर्स पडटले। एरियर्स ना 12% प्रॉव्हिडंट फंड ना 2009 16 वर्सां फाटी कामगाराचे 10% हाडले 12% फ्रॉम द इन्सेप्शन ऑफ कदंबा ते 12% असलेले 10% हाडले। आणि आयज आमच्या टोटल पगाराचेर जो प्रॉव्हिडंट फंड डिडक्ट करपाचो कदंबान कॉन्ट्रिब्युशन करपाचे ते रद्द करून त्यांनी 2009 सून मोठो आमचेर अन्याय केला। आणि ताका पयर जेन्ना मीटिंग जाली मुख्यमंत्र्यान क्लियरली सांगले की आम्ही इमिडिएटली 12% रेस्टोर करता आणि फाटले जे एरियर्स फाटले जे प्रॉव्हिडंट फंड कदंबा कामगारांक जे देवीत आहा ते आम्ही ताबडतोब निर्णय घेऊन तुमकां सांगता। पण ते सांगूंक ना, ते जावंक ना। आम्ही वयल्या वयर परतून तांकां आम्ही चिट्यो धाडून मेळून अपॉइंटमेंट घेवपाक विनंती करून अजून काय आमकां अपॉइंटमेंट मेळूंक ना। दिसान दीस इव्हेंटा फाटल्यान इव्हेंट जाता। फेस्टिवल ऑफ आयडियाज जाले इमिडिएट कार्नावाल जालो इमिडिएटली तुका शिगमो जालो आनी कितें कामगाराच्या प्रश्नाचेर लक्ष ना। कितलेशा प्रश्न कामगारांचे आसा। खंय एस्मा घाला कामगार फार्मास्युटिकल कंपनीनी कामगारांक दबाव करपाक कामगारांक संप करपाचो अधिकार काडून उडयला। अशा वेळार आम्ही कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाक एक नारो घेवन आयज भायर सरल्यात। आमचे 34 महिन्याचे एरियर्स आमचे प्रॉव्हिडंट फंड हे प्रश्न इमिडिएटली मिटयात। त्याच परी कदंबाक साल्वार करात। आयज इलेक्ट्रिक बसी हाडटात जाल्यार कदंबा कर्मचारी ना कॉन्ट्रॅक्टर हे इलेक्ट्रिक बसी चलयता आणि हे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हे आमचे सगळे अधिकारी हे कदंबा कारभार करपाक भायर सरल्यात। धरणां जालेली आणि त्या धरणान सगळे आमी तांकां कितें आमचे आसा आमी जे कदंबाचे कामदार आसा ते कदंबाचे कामदार आमी नवीन हे कांयच मागना। आमचे जे प्रत्येक जेन्ना कोविड जालो जे आनी कितें जालें तेन्ना आमी कदंबाचे कामदार केन्नाच आमच्या फॅमिलीचो आमी विचार करूना। आमच्या बायल्या भुरग्यांचो आमचो जो कोण आसा तेंचो कोणाचो आमी विचार करिनासतना फ्रंट फुटार काम केलां। जेका कोणाक बेंगलोर पावो तांकां बेंगलोर पावयल्या, जेका कोणाक हैदराबाद पावो तांकां हैदराबाद पावयल्या, जेका मुंबय पावो मुंबय पावला, नाशिक सगळ्या हर ज्या स्टेटी आहा त्या हर स्टेटीन आमी ज्या कोविडाच्या टायमार पावल्या। आणि आमचे मॅनेजमेंट आणि सरकार आमकां आमचे फाटी शाबासकी दिता। पूण कसली शाबासकी दिता आमकां पोकळ फोगोट्यो मारून दिता। आयज पासून आमकां लोकांनी जे बाकी इतर डिपार्टमेंटां आसा त्या डिपार्टमेंटांनी सगळ्यांनी त्याचो एरियस 7पेचो एरियस 7पेचे कितें आसा तितले घेवन घाललेले आसा। तितून आमी फ्रंट फुटार म्हणटा आमकां भुरग्याक जी एक चॉकलेट दिता तशी प्रत्येक फावटी येयल्या उपरांत चॉकलेटीन फटयल्ल्या सारकें फटयता। हांव मागता सरकारा कडेन आमचो आनी अंत पळोवं नाकात।
आमकां विद्यमान आमचो CM आसा तेणी आमकां खूब फावटी आश्वासनां दिली आमकांय तेजेर विश्वास आसा आमकां तो दितलो म्हणून आनी हे जे कर्मचारी आहा कदंबाचे कर्मचारी सगळे BJPचे वोटर आसा हांव ह्या माध्यमांतून सांगूंक सोदतां CMाक की आमच्या बाब दोतोर प्रमोद सावंत हे सगळे तुजे वोटर आसा हेंकां हे सगळे एके आशेन आहा तूं आमकां जे उतार दिला ते उतार पाळटलो आणि जे कितें आमचे दिवंक जाय ते दितले कदंबा कामगारांचा एकजुटीचा वाचवा 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 हम लड़ेंगे